गोयंका Delhi right from सदांचे ब्लेसिंग आसपारी म्हाका आमचे गोंयान ब्लेसिंग आसता घातला आमी म्हाका जायते बरें दिसलें म्हाका मुद्दम गेलो ऑप्शन हांगासर येयलो विजीट केले हांव केन्ना उपकार विसरपाक शकपाना आनी केन्नाय आमकां श्री गौरव पटेल म्हाका तुमचो आदार जाय आनी आमचे गांव गोंय कितें लायक हांव सदांच आसतलो म्हाका तुमचो खूब ब्लेसिंग आसा म्हणजे काम म्हाका दिसता तुमी हांगासर येयले आनी कशें तुका हांगासर घेवन येयलो हांव बरें खाता देव केन्नाय आमचे कितें फुडें वयर सकयल जातलें आमचें तेन्ना म्हाका तुमची गायडींग जाय आनी हांव जाणा जायते वडलां जायते गांव वाट तूं भोंवला आनी तुका जायते नांव आसा त्या आमी पयलीं आनी म्हाका जायती उमेद आनी आयज आमकां हांगासर मुद्दम घेवप वचून येयलो म्हाका ब्लेसिंग Jim, खरेंच आयज हांव सारको खुशाल कित्याक आयज तुमचो फादर गोंयचो फादर दिल्ली इगर्जेन आमचें काम करता आनी म्हाका शॉक जालो की तेणें इतली काम केलां इतलें आमी रघुजी सरान इंटरव्यू घेतले आनी आयकलां इतलें तांणी काम केलां आख्या वर्ल्डाक भोंवता आनी आमच्या लोकां पासून तो इतलें काम करता आनी मुद्दम आयज तो म्हाका भेट करपाक म्हणजे ऑफिसान येयलो म्हणून हांव खरें काळजांत ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच म्हाका ताची ब्लेसिंग जाय आनी ताणें म्हाका ब्लेसिंग बी दिल्ली आसा म्हाकाय जाय आमच्या गोंयांत आमकां आमचे कोर्टांनी कन्स्ट्रक्शन जें काम आसा तें आमी बरे भशेन काम करपाक जाय आनी हें काम बरे भशेन करपाक हांव वावुरतलो आनी म्हाका जर तर अशें आमच्या फादराचें म्हाका ब्लेसिंग मेळ्ळें जरूर हांव जाता तितलें काम म्हजें जें काम आसा आनी जायतीं कामां आसा तीं काम फुडें व्हरपाक हांव सदांच आसतलो आनी फादर हांव सदांच तुमचो उपकारी आनी म्हाका जाय तुमी केन्ना म्हणजे केन्ना बरें फंक्शन जालें तेन्ना तुमी गेस्ट कशें म्हाका हांगा येयले जाय हांव मुद्दम तुका स्टोरी हें करतलो आमंत्रण दितलो केन्नाय जर हांव तुजो प्रोग्राम जाता तेन्ना एक विजीट करचें आनी म्हणजे आमच्या लोकांचे कोर्टांचे कॉन्फरन्स लोकांचे आमी कितें करता तें हांव सदांच लोकांचे नोटरी काडटा आनी हांव दाखयता आनी तुका आतांच सांगलां हांव म्हणजे कितें संस्था आसा ते संस्थाचेर फादर हांव सदां आमच्या बारीक लोकांक म्हणजे समाजाक कितें फावो जावपाक जाय कितें स्कीम ज्यो कितें मेळपाक ती हांव सदां घरांनी लोकांक पावपाक लागून हांवें संस्था घडलेली आसा आनी लोकांचे ब्लेसिंग आनी तुमचे ब्लेसिंगान हें आमकां म्हाज्या फुडें वचतलो आनी सदांच तुजें म्हाका ब्लेसिंग आसतलें म्हणून हांव बरें खुशालकाय आमचो फादर गोंयचो दिल्लीक काम करतात आनी गोंय येयलो कडेन आमच्या कोर्टान MLA भेटोंक गेलो आनी म्हाकाय संदी मेळ्ळी फादराक मेळपाक ल्हान उतराचो येतना गोंयत येतालो बरो उमेदीचो आनी बरें जोक्स ट्रॅक करीत येयला आनी ती आपणे गेले आमच्याकडे आपणे भुरग्यांकडे उलयतना आपण अशें जोक्स करता म्हणटालो तांकां मोटिवेट करपाक आनी बरे उमेदीन म्हाकाय बरें थोडो वगत मेळ्ळो बरो सांगात हाका बरी उमेद आसली असलें बाग मेळपाक म्हाकाय व्हडलें बाग फावो जालें आनी सर बरें आसली तो येयलो कडेन फादर निकलस देवा कडेन जायती बरी भलायकी मागता जायते गांव भोंवता आनी हे तेजो वाव सांगतालो आपूण जायती कार्या काले आमचे इंटरव्यू केले तेन्नाय तितूय चयला जायते तेजें काम आनी अशें देवान ताका जायती भलायकी आनी हे तेजें मिशन आहा तें ताका देवान जायती कृपा आनी व्हड मारता आमचे MLA ताणें म्हाका हांगा येवपाक दिलो ताच्या ऑफिसान ताणें कुटार बसचो आसलो तरी पूण हांवें सगळे ताचे सांगता ताची स्किम्स आसा ताचे कितें सपन आसा विजन आसा आपल्या लोकांचे सेवेक हांवें केली जायते तरेचो भाव म्हणजे जावचे पयलीं आनी ती बोलवी काडटा आमच्या भाशेन जायते लोक काम करता दिसलें अशें थोड्या वेळार तितली मोहीम लागून सोशल मिडियाची बस आपले अभिमानान काम करता बरें काम शिकचे भरपूर आशीर्वाद जायते वस्तू दिल्यार
जायते बागे दिल्या मनीस दिल्या संघाती दिल्या तुमच्या भाषेचे त्याचे संघात येऊन आणि भरपूर सेवा करीत हांव दिल्ली आसा म्हणल्यार आमकां तरेतरेचे पॉलिटिशियन आख्खे इंडियेचे आनी भायले पार्लिमेंटान भुरग्यांक वयतालो तुला ते सांगतात other people come to learn about the parliamentary system, other countries. So जायते तरेतरेचो आमी आसता एक आपल्या गुणा प्रमाणे दिता कवितात्म्याचे गोड जायते भाशे आसता कोणाक उलोवपाचे कोणाक सेवा चाकरीची कोणाक उलोवपाचे सातन बाबाक तशेंच सेवे चाकरीची लाभ आयकता तो ल्हान आसतना 5 वर्सां आसता तेजो बापूय सरलो पूण तो आपलो बापूयचे मेळोंक ना घरी आसतना तेका विचारले तुजो बापूय कोण तुजो मार्गदर्शक कोणाचें इन्स्पिरेशन मेळ्ळें सो ताणें वावर केला तो वेगळोच आमी दोग जाणां पॉलिटिशियनाक सोर करूंक जाय पूण एक हेतू आसा की सेवा चाकरी दिवची आपल्याचे गूण वापरून आनी लोकांचे गरजा वापरून हेच जावन आसा बुनियादाची सेवेची